सगळ्यांनी मुखार येवचे. काळ सुरू झाला तेन्ना आता दंडवणेन आनी पेटी मोगाच्या कन्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी आतां अख्खे पवित्र सभे बराबर सोमया सोपासकाचो गुट संप्रमुख आमी सुरू करता. हो गुट म्हळ्यार ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण. तो शेवट पावतो जेजू आपल्या काळाच्या जेरुसलेमच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या त्या प्रवेशाचो उडास करून समयाचे फाटल्यान आमी वचुया. प्रार्थुया. सर्व पदवीदारा ससनाच्या देवा, तुवें आशिर्वाद घालून त्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्त दयाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशीन सर्गीच्या जेरुसलेमाक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना कर. सर्वेस पॉल तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस जैतनाच्या म्हणतात त्या दोंगरा बगलेकासच्या बेतफाजे आनी बेतानिया लागीं पावतस जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे संस्कार आसा त्या गांवांत वसात. थंय भितर सरतस एक गाडवाचें शिंगरू ताचेर कोणूच आजून पर्यंत बसूंक ना तसलें बांदलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणी तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलेले ते गेले आनी सांगलेले तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोडटासतना ताच्या धन्यान ताका म्हळें, त्या शिंगराक कित्याक सोडटात तुमी? पूण तांणी अशी जाप दिली, सोमयाक ताची गरज आसा देखून. आनी तांणी ताका जेजूशी हाडलें. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजू ताचेर बसयलो. तो वेता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर हात लायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देवते लागीं पावतस ताच्या शिसांचो जमो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्बितां खातीर व्हडल्या तळ्यान कुशलकायेन देवाक असो वखाणूंक लागलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता त्या रायाक जय. सर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुंठांत वखाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फरिसांवांनी ताका म्हळें, गुरुजी, तुज्या शिसांक भूत सांग. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाव केलो, हे वगे रावतीत जाल्यार फातर बोब घालतले म्हूण हांव तुमकां सांगतां. देवाचे उतार घे.
मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू जेरुसलम शहराक प्रवेश घेवचे एक वर्तें घडीत आमी नियाळटा आनी ह्या फुडां आमी पवित्र हप्त्याक आमी भितर सरता. आयच्या दिसा जेजू गाडवाचेर जेरुसलम शहरा भितर रिकता. रायादी दोन रितीची मनजाती वापरतलो, एक घोडो आनी एक गाडो. घोड्यार राय येता म्हळ्यार तो झुजाक तयार जाते आसा म्हणून. घोडो गाडवाचेर येता जाल्यार तो घोडो ताच्या राज्यान शांती आसा आनी शांतीचो दूत जावन आपल्या लोकांच्या भेटेक तो वयता म्हणून. जेजू हांगासर गाडवाचेर भायर सरता, पुरा प्रवेश करता, म्हणजे जेरुसलम टेम्पलाक त्या शहराक भितर सरता. आनी त्या वेळा गाडवाचेर जेजू येता म्हळ्यार शांतीचो दूत जावन तो येता, पूण ताच्या उपरांत घडची घडिता सगळी दुसरीच आसा. जेजूचे कश्ट, मरण आनी ताचे उपरांत पुनर्जीवन ही सगळी घडिता आमी फुडल्या दिसांनी नियाळटा आनी हाका आज आमी सुरवात करता. आज शम्याच्या ताच्या कश्टा मरणाच्या त्या वाटेर आमी सोलोन फुडें सरतना शम्याचो आदार आमकां मागया. त्या मुखल्या दिसांनी आमकां भोव गरजेचो आनी भोव लागशिल्लो एक हप्तो जातलो आनी ह्या हप्त्यांत ताची कृपा, ताचो मोग, ताची काकूळट आमी नियाळून पावो जावं म्हणून आमी मागया. भाव भयणीनो, आतां आमी हांगा तावन पुरुषावार मुखार वयतलो आनी आयच्या दिसाची लितुजीचो एक होमवर्क वांटो हांगा तावन पुरुषां. हो पुरुषावार येताळे लोक फुडल्यान येता आनी मणयारी फाटल्यान येता, पूण आयच्या दिसा मणयारी मुखार वयता आनी फाटल्यान लोक येता. त्या पुरुषावाच्या फुडें आमी व्यंजार करतलो. ताचे उपरांत आमी पुरुषावार मुखार वयतले.
प्रार्थूया. सर्व पदवेदरा ससनाच्या देवा, मनशा कुळा खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सुडवणदारानं मनशा सैम घेवचे आणि कुर्साचे मरण सुसचे म्हण तुझी खुशी झाली. आमचे जिणयेंत ताची सुस्निकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कणवणयेन आमकां फावो कर. त्याच आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वाचप. थकलेल्यांक दैर दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीब दिल्या. एका शिशा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडणां आनी दिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा मुझे दान पर
मुझा दरा तुर्तान मुझे कुंके की मुझा देवा की त्याग तुवे माका सांडणार मुझा देवा की त्याग तुवे माका सांडणार. सां पावलून पिलिपिगारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समान संपणाक तो लब्धन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नवाप्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवा जय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी आनी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटय जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या मैमीक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हे Servis por तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. महिमा तुका येसुम्या. वेळ लागीं पावतच तो जेवणाक बसलो आनी ताचे सवेन धर्मदूतय बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं ही पास्काचें जेवण तुमचे सांगाता जेवी जय म्हूण हांव भोव चड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत हाचो उद्देश जारी जायसर हे परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्घां दिलीं आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज्य येता पर्यंत धाकां रोस हांव आनीक पियेवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्घां दिवन मोटलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे बसत ओपून दिवची. हें म्हज्या उडासाक करा. तशेंच जेवण जातच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान तिर केल्लो नुबो करार. तें रगत तुमचे बसत व्हरोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा. मनशापोत देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका पराधीन करतेल्याची गत कितें म्हूण सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ हे विशीं शिसां मदें तर्क उठलें. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राय आपल्या परजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो
वा जेवण मांडून सेवा करता जेवण वाडून सेवा करता तो जेवणाक बसता तो न्हय तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतल्या सारको आसा तुमी ते म्हज्या कश्टां अनवर आनी म्हजे सांगाता रावलेले देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवडकेचें हक्क दिला तशें हांवूय तुमकां तें दितां तुमी म्हज्या राज्यांत म्हजे सांगाता बसून खातेल्यात आनी पियेतेल्यात इस्रायलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक नित्यासनाचेर बसतल्यात सिमांव पळय गोव साळणीर घालन साळले परी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला पूण तुजो भावार्थ दंड जावंक हांवें तुजे बसत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर पेद्रून जाप दिली सुम्या तुजे सांगाता बंदेंत वसोंक आनी मरोंक सयत हांव तयार आसां जेजून ताका म्हणलें पेद्रू हांव तुका सांगतां तूं म्हाका वळखनाय म्हणून 3 फावटी तूं बसता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो पयणाक चिरी बुती वा वाणू आसतना हांवें धडले वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडलें तांणी जाप दिली कांय ना जेजू तांकां म्हणालो पूण आतां जाच्या लागीं चिरी आसा तो ती घेवं तशेंच बुती घेवं आनी जाच्या लागीं तलवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं कित्याक हांव तुमकां सांगतां खोट्यां सांगाता म्हाका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जायजय वय म्हज्या विशयांत कितें सकट बरोवन आसा तें खरें जावन येता आनी ते म्हणाले सुम्या पळय हांगा 2 तलवारी आसात ताणें तांकां म्हणलें तितलें पुरो जेजू आतां भायर सरून आपले सवये प्रमाणे ओलिव्हे दोंगराक गेलो ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा उपरांत एक फातर उडोवये तितलें पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्यांचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो बापा तुजी खुशी जाल्यार ही खांच म्हजे थावन पयस कर तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तो वळ सर्गीन थावन एक देवदूत ताका दिश्टीक पडून धैर्य दिवंक लागलो आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी की चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरिंदर निर्गळूंक सुरू जालो मागण्याचो उठून तो आपल्या शिसा सरशी फाटीं आयलो ते खंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखलें तांकां तो म्हणालो कितें न्हिदोन पडल्यात उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकाचो मो जुदास नांवाचो बारांतलो एकलो तांचे मुखल्यान वाट व्हरून वेतलो तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो जेजून ताका म्हणलें जुदासा उमो घेवन मनशा पुताक तूं पराधीन करताय मो तवळ ताचे भोंवती आसलेले आनी कितें घडतलें म्हूण समजून ताचे लागीं विचारलें सुम्या आमी तलवार काडची तितले मनशे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकाराक तलवार मारून ताचो उजवो कान कापलो तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हळें सोडा तांकां तांचें काम ते करूं दी उपरांत ताणें ताचो कान आपणून ताका आगोवन केलो आपणाक धरूंक आयिल्ल्या प्रधान याजका आनी देवाळ राखवल्यांच्या अधिपती आनी मातबऱ्यांक कुशीन घुंवोवन जेजू म्हणालो एका सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तलवारी आनी दांडे तोणके घेवन तुमी आयलात सदां न्हीद हांव देवळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालोना पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो आंगणान मदेंच आकटें घालून भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदेगात पेद्रूय वचून बसलो उज्याच्या उजवाडान आकट्यासशी बसून आसलेल्या पेद्रूक कोण एकले साकरणीन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली होय ताचे सांगाता आसतालो पूण ताणें ना करून म्हळें स्त्रिये हांव ताका वळखच ना थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें तुवें तांचे मदलो एकलो पेद्रून जाप दिली आळया हांव न्हय उपरांत सोडून 1 वरा उपरांत आनी एकलो बासून म्हणा लागलो खंडीत जावन वो ताचे सांगाता आसतलो कित्याक वो एक गलिल्यागार पूण पेद्रू म्हणालो आळया तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो तो वळ सुमयान फाटीं घुंवोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली आज कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाखरतलोय सुमयाच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो
जेजूचो पारो करनासलोली आनी ताची केळकुळां केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून ताचे लागीं तांणी विचारलें तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रवाद करून सांग पळया. आनी ते ताका अकमानाची हेर जायती उतरां उलयताले. दीस उजवडटा सुजूदेवांचे मतबारी प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगात मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे हुजीर हाडून आयले. तांणी ताका विचारलें तूं क्रिस्त वयस जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचे नात, आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापय दिवचे नात. ह्या फुडां मनशा पोत सर्व पदवेदार देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ तांणी सुमेस्तांनी ताका विचारलें तर तूं देवाचो पूत. जेजून तांकां जाप दिली. हांव म्हण तुमीच सांगलें. ते म्हणाले आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्हय. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले हाणें आमचे परजेक उपरायतना सेजार चक्रवर्तीक खंडन दिवंक आडायतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारले तूं जुदेवांचो राय. जेजून जाप दिली. तें तूंच सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हणलें म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकय चड दांबून म्हणाले आपले शिकवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो सांबाळ करता. गलिलियांत सुरू करून हांगा पर्यंत ताची चळवळ पावल्या. गलिलिया म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें हो मनीस गलिलियेगार वे. आनी तो हेरोदीच्या अधिकाराखाल पडटा म्हूण ताका कळीत जातच ताणें ताका हेरोदीसाशीन धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुजालेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयान ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकपुनीय असरी आपूण पळयतलो म्हणल्या बरोबशान तो आसलो. ताणें जेजूक सबार्थरांनी सवालां केली पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठीणायेन ताचेर गुन्यांव मांडटले. शिकी हेरोदीन आपल्या शिपायां सवे मेळोवन ताची केळकुळां केली आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो धोकलो न्हेसोवन ताका पिलातासाची फाटीं धाडलो. तवळ पर्यान एकामेका दुस्मान म्हूण आसलेले पिलात आनी हेरोद त्या दिसातावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मतबाऱ्यांक आनी लोकांक सांगात आपोवन तांचे लागीं म्हणलें हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशी हाडला. पूण पळया हांवें तुमचे मुखार ताची तणकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशयांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदेकी मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशी फाटीं धाडला. तर मोर्न फौज आमचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारन म्हळें हाका काड बारबासाक आमकां सोडून दी. शहरांत हाणें उठयिल्ले खाटकायेक आनी केल्ले खुनयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूक सोडी सई म्हणल्या इराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते खुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे पोवटी पिलातांचे लागीं म्हणालो ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फवत असलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जरबान मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकय ताळो पिंसून ताका खुर्सार मारी सै म्हूण उपराट यो बोबो घालूंक लागले आनी क्रमेन तांचे हट जिखले. तांणी मागलेल्या प्रमाणे करी सै म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी खाटकाय केल्ल्याक तांचे अपेक्षा प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजू घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतलो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ओडी एक लोकांचो मत जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुवून तांकां सांगलें जेरुजलेमाच्या आदवानो म्हजे पसोत रडा नाकात, पूण तुमचे पसोत आनी तुमच्या भुरग्यां बळां पसोत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले बांजड्यो प्रथू जावं नातल्यो पानो दिवंक नातल्यो स्त्रियो सुभागीच सै. थवळ ते पर्वतांक म्हणटले आमचेर पडा आनी दोंगरांक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक कशें घडटा
तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत. जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी तांणी जिवेशी मारूंक वेले. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतच थंय जेजूक तांणी खुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक खुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. उपरांत सुडती घालून ताची आंग वस्तुरांत तांणी आपणा मदें वांटेकरून घेतली. लोक लागसर रावून पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका केंद्रून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वयर जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमखाळयल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वयर जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय. आमकां जाल्यार नित्य प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाळ्ळो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. उबी रावया. घडलेलें तें पळोवन शतपती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजायकी हो मनीस एक निरापराधी. ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा पाटी गेलो. जेजूचे वळखीचे सुमेस आनी गलिलियांतावन तसो पाटलाव करन आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. आतां जुदेयाच्या अरिमाथया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी निथिवंत मनीस. देवाच्या राजाच्या येण्याची तोही वाट पळोवन आसलो. जुदेवाचे सनेद्रीन सभेचो सांदो तो, पूण सभेच्या तिरपाक आनी कामांक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलातसाची वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती खुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नातलो तसल्या कडपांत पोखरलेल्या फोंडांत निखेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयारायेचो दीस आनी साबात सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हणयेत. गलिलियांतावन जेजूचो पाटलाव करन आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे संगताक गेल्ल्यो. ताची समाधी आनी ताका निखेपिल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्यां आनी मागचीं तेलां तयार केली आनी साबाता दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विशेव घेतलो. देवाचे उतर हे उबीन रावया आनी आमचो बोवार्थ एक आनी जाते वतें उसान संगया. सतमंता देवाक सर्वदोदरा बापाक सर्गा आनी मृत्यूच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुनिया जो पवित्र गर्भेसलो अवतार मरेता जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पदूतार देवा बचावचे बसला तें तांचे आनी मेल्ल्यांचे चुंचपी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षांनी कुडीचें जिवनपण सजगाचें जिवीत. आमेन.
मोगाचो भाग्यवंत हप्तो सुरवात करच्या ह्या दिसा सोमयाच्या मोगांत जिवंक गरजेचो आदार आमी मागया. आमची मागणी सर्वेस्पराते उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. बापा पोवीस सभेच्या मुखेल्यांनी सोमयाक परगट करतना तांची उतरां आनी करण्यो बागेवोन जिणयेक साक जायशे आनी तांचे आदर्श जिणयेद्वारी सर्वांक जेजू क्रिस्त थंय वडूंक तांकां कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचे ताबेन आसलेल्या लोकांची दयाळपणी सेवा करूंक आनी सर देवाची भुरगीं म्हूण लेखून तांकां आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक आदार जायशे बरें मौन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचे जिणये पळयणार जेजू क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करतना आमकां मेळचे कश्ट जेजूच्या कुर्साची सावळी म्हूण ओळखून धैर्यान ते स्विकार करून आमच्या भावार्थाचें पळण मुंद व्हरून व्हरूंक उदार मौन दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी तांची सकत आनी देणी बऱ्याक घडसूंक प्रेरण दी. आमच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांनी निराश जायनासतना जेजूच्या काकुळतीचेर विश्वास दवरून सोंसणिकायेन तांचे कश्ट सोसूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हो भाग्यवंत हप्तो मागण्यान प्राजितान आनी बऱ्या करण्यांनी करसूंक आमी करच्या प्रयत्नाचेर आशिर्वाद घाल. आमकां सोमेस्तांक भाग्यवंतपणाक दिल्लें आपोवणें हर एका दिसा जियोंक तुजें बोळ दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसून आमी मागया. भोवमोगाळ बापा फुडल्या दिसांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणांत आमी भागी जाता आसतना तुजी काकूळट आनी तुजो मोग आमचे थंय कितलो आसा कितल्या गुंडायेन तूं आमचो मोग करता हें समजूंक आमची भातकी जिणी सांडोवंक आनी तुका चड लागीं जावंक आमकां फोव कर. त्याच प्रमाणे आमच्या घरांत आसच्या समेस्त आमच्या भाव भयणीक तुज्या हाती समर्पण दिता. आमकां तुज्या शक्तीन बळान भर आनी सदांच तुजो उपादेश पाळोवंक तुजी वाट धरूंक आनी तुजी खुशी पाळोवंक आमकां करपा दी. आमच्या दिसपट्ट्या सर्व गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सुशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो मेटयता उडोगो वासो घुरता आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून दी जिविताकान जावूं. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पुरसभेच्या दाव्याक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टां मरणा वरवीं तुजें बक्षाणें आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या करण्यांक तें फावो न्ही तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यशनाक लागून तुज्या दयाळ काळजोचो माया मोग आमी भोगूंक फावो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परा थंय
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली क्यास्त नश्ट्या मनशां बसत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचे दळपार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबडता सोगट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगवन जसे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या स्वामियांशी केल्ल्या मागण्यात आम्ही सांगता मेळून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची फातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशानात रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus, Christa Karya.
आमच्या परवशाचे देणे ख्रिस्तायाचे जेजू गोड्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दई तुपा म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दई तुपा म्हाका दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नजरेना देव बाळा मोरयेच्या इष्टा तू पातक्यांच्या तुझी विंची येना जेजू गोड्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दई तुपा म्हाका जेजू गोड्या बोऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दई तुपा म्हाका प्रार्थोया मोगाळ बापा अप्रोप देण्यान तुवें आमकां दादोश केल्याय कुर्सा खेळयलेली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार बरयलेलें रगत जालें आमचें पिवन ताचें मरण आमचो बाबार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर राबूंक आनी बरोबशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां फावो कर त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेकन बसात. मोगाच्यानो आज संजेर 5 वरार कुर्साची वाट आसतली आनी ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान. फाल्यां आनी पुरवां हांगासर 40 वरांचे निरंतर येवकरिस्ताचे आराधन आमी आसा केलां. हे आराधन फाल्यां सकाळीं 5 वरार प्रारंभ जावन मंगळारा राती 10 वरार आखेर जातलें. जेजूची निमाणी उतरां ताच्या शिसांक
एक वरपुणी तुमकां म्हज्या सांगाता रावोंक साध्य जालें ना आंगी बागेवंत हप्त्यांत आमी आसा थोडो वेळ आमी घेवया आमच्या जिवितांत आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करया आनी हाजो सडीत विवर आमच्या इगर्जेच्या मुखार आसच्या फ्लॅक्साचेर घाला आनी जायत्यांक तुमकां वॉट्सॅपार हाजो विवर पावला म्हणून आमी पातयेता बागेवंत हप्त्याची मिसाची वेळावळ ब्रेस्तारा हांगासर एकच मीस आसतलें आनी हे मीस सांजेर 6 वरार ब्रेस्तारा दीस जेजू बाळकाची नोवेनाची मिसा आसची नांत परत सांगता ब्रेस्तारा दीस जेजू बाळकाची नोवेनाची मिसा आसची नांत एकच मीस आसतलें सांजेर 6 वरार शुक्रारा दीस लितुर्ची सांजेर 5:30 वरार प्रारंभ जातली आनी सोनवारा सांजेर फेस्ताचे दबाजीक मीस सांजेर 7 वरार प्रारंभ जातलें त्या देखून ब्रेस्तारा दीस 6 वरार शुक्रारा 5:30 वरार सोनवारा 7 वरार शुक्रारा दीस हांगासर 3 कुर्साच्यो वाट्यो आसतल्यो पयली कुर्सा वाट सकाळीं 7 वरार उक्त्या मैदानार ती आसतली दुसरी कुर्सा वाट सकाळीं 9 वरार हांगासर इगर्जेंत आनी तिसरी कुर्सा वाट 10 वरार कन्नडा भाशेंत हांगासर इगर्जेंत आसतली तुमकां वेळ मेळ्ळ्या प्रमाणे येवन जेजूच्या निमाण्या पाशावांचो आनी ताजे मिस्तेर आमी नियाळचे तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां स्वरुपी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार जे तुका सर्वोंतारा जे तुका क्रुसा जेजूच्या जे तुका सर्वोंतारा जे तुका क्रुसा जेजूच्या क्रुसा तू जावन आसाय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन